प्रश्न मांडलो आणि सुटलो, साहित्यान बरयलें आनी म्हजें काम जालें असो म्हणपी ताका आमी आज लेखक म्हणचे ना, जाका सामाजीक बांधिलकी आसा, जो लोकांक त्या विशया कडेन परत हाडटा एक नवी वेवस्था. ही वेवस्था वायट अशें म्हणून राजकारण्यांक गाळी घालप, हांकां गाळी घालप सोंपें आसता न्ही, खूब सोंपें आसता. समाजान दुख्ख, दैन्य, अन्याय, अत्याचार जायतूच आसता. अन्याय अत्याचार काडले समाजांतले, साहित्यान बरयले, छापले आपल्या नांवार आनी प्रायज घेतले, अशेंय बी लेखक आसात. पूण लेखकान तितलेंच करपाचें ना. साहित्याची संकल्पना सहित आसा न्ही, हित आसा तातूंत भितर. समाजाचें हित जावपा खातीर कांय ना कांय वाटो ताणें दाखोवच्यो पडटा न्ही, तें दिशा दिग्दर्शन लेखकान करचें पडटा. तशें दिग्दर्शन प्रकाशन आयज हांगा ह्या पुरणीच्या माध्यमांतल्यान केलां. ही पुरण आमकां सगळ्या गोंयच्या समाजाकूच न्ही, जर जितली कृशी संस्कृती आसा त्या सगळ्याक ती पूरक ठरूं, पुरण हें पूरक ठरूं आनी आमच्या संस्कृतायेचें तें एक बळिश्ट अशें एक उदाहरण जावं, अशे तरेचो एक संकल्प आयज आमी हांगच्यान वता आसतना सगळे करुया. आयज पुरण उत्सवाक म्हादयच्या तळीचेर आनी दुऱ्याच्या कोणीच्या कुश्यांत ही पुरण उत्सव जाता. आनी ह्या पुरण उत्सवा निमतान गोंय विद्यापीठाचे विद्यार्थी, सरकारी महाविद्यालय केप्याचे विद्यार्थी, ज्ञानसागर विद्यामंदिराचे विद्यार्थी आनी सबंद गोंयाचे आनी वेगळे प्राध्यापक आनी शिक्षीत विद्यार्थी तशेंच हेर सामाजीक वावुरपेट पुरणकार हांगासर येयल्यात. आनी तांच्यांनी 20 वर्सां फाटीं जी पुरण शेती बंद पडिल्ली त्या पुरण शेतीक परत चालना दिल्या, जीवन दिला आनी पुरण पूरक कशी थारची अशा प्रकारचो एक उद्देश मनात दवरून सगळ्या ह्या विद्यार्थ्यांनी, माणकुल्या भुरग्यांनी परत एक फावट ही पुरण शेती आनीक साधारण 100 वर्सां पुनरुज्जीवीत जावन उरची आनी ती परत जतनाय जावची ह्या उद्देशान ही पुरण शेतीचो उत्सव करून आयज हे 5 कुणगे ह्या विद्यार्थ्यांनी लायल्यात आनी परत पुरण एकदा रुजवण आयल्या.